Welcome back. Chief Minister Manohar Parrikar has informed the House that the delegation of MLAs will be meeting Union Ministry by mid-September over special status issue. House discussed the lobbies who are active in selling properties of Goans illegally who are settled abroad. Rohan County raised the question. CM said that the state has to preserve its heritage and has to ensure constitutional amendments that will save Goan land from land sharks. Because of मुद्दा माचो महत्वाचो कारण मुद्दो आसा स्पेशल स्टेटसाचेर. What is the initiative that the government of Goa today is taking to safeguard the interest of our Goans? एक गजाल म्हाका मान्य गोंयकारपण वचपाक लागप हाजे कारण केवळ भायलो मनीस आयला इतलेंच ना. हांव अनेक भागांनी पळयता पंचायतीच्या भागान आनी हांवें विश्लेशण केलें एका विशिश्ट भागान गोंयचे. थंय जमनी थोडे लोक खंय कॅनडा मायग्रेट जाल्या थंय आनीक खंय मायग्रेट जाल्या तांच्यांनी आपल्यो जमनी विकल्यो बिल्डराक पयशे घेतले हाजे. विकल्यो आमीच न्हय त्यो ऑटोमॅटीक आनी विकल्यो कित्याक ताजें कारणूय सांगता. काही पॉलिटिशियनांनी धंदो केलो डुप्लिकेट पेपर करून किंवा फोर्ज सिग्नेचर करून प्रॉपर्टी विकपाचो. सालसेतूनच जवळ जवळ 70 ते 80 आर्कायवातले डॉक्युमेंट पिजूनय काडले. सालसेतूनच म्हाका दिसता 70 कंप्लेनी येताल्यो की जातून भितर जो कोण हांगा रावना फॉरेनाक रावता गोंयकार ताजी हांगाची जमीन भायल्या भायर लाटली आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तांच्यांनी कंटाळून शेवटी जमनी विकल्यो. दीस मे बी वन ऑफ द रिजन. इट इज नॉट दी सोल रिजन. एक शिष्टमंडळ आमकां घेवन वचचें पडटलें आनी आमी डिस्कस करचें पडटलें होम मिनिस्ट्रीच्या ऑफिशला कडेन सप्टेंबर एंडच्या आसपास करुया तो कार्य आनी तांकां सारकें सांगचें पडटलें की गोंयचें स्पेशल स्टेटस इज ऑफ अ डिफरंट कायंड फ्रॉम दॅट ऑफ बिहार आनी मागीर ताज्या नंतर कशा प्रकारे ते करपाक येतले हाचें सोल्युशन काडपाक येतलें. हावसांत तेन्ना डिस्कस जालें तेन्ना सगळ्यांनी म्हणलें की 371च्या अंडर स्पेशल स्टेटस घेवचो. गोवा शूड बी कन्सिडर्ड अंडर आर्टिकल 371. वेदर गव्हर्नमेंट वील थिंक ऑफ टेकिंग दॅट लायन. त्या रिझोल्युशनाच्या आधाराचेरूच हांवें पत्र बरयलें. त्या रिझोल्युशनान आसा की इदर बाय अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल लॉ ऑर एनी अदर मेथड. हे दोन तिनूय ऑप्शन आसा. Tourist taxi operators have to wait till September for a permanent solution to their problems. Chief Minister Manohar Parrikar has now assured to set up a permanent squad to monitor the operations of taxi operators. He says illegal business by foreigners should be checked. Moreover, Parrikar says tourists are like gods and taxi operators should treat them well. He was replying a calling attention raised by the Kalangut MLA. Tour operators, illegal tour operators, especially Russians, ये बिजनेस कोत्ता म्हणून. That fine is not important. Deportation is more important than the fine. डिपोर्टेशन करप सांगप सोपें आसता करपाक कठीण जाता. त्यामुळे म्हाका दिसता हाका सोल्युशन म्हणजे ब्लॅक लिस्टिंग ऑफ विजाज. कारण एकदां लोकल पुलीस भितर इन्वॉल्व जावपाक लागलो की भितर करप्शन येवपाक सुरू जाता लिथार्जी येवपाक सुरू जाता. टॅक्सी वेवसायाचेर थोडे बदनामीचो डाग पडला. सप्टेंबर म्हयनो येवच्या पयलीं गव्हर्नमेंट हाचेर परमनंट विशय काडून. There are some people who don't come as tourists. They come here as students and they are dealing in drugs, which is spoiling the name of the state, spoiling the name everywhere and spoiling our young people also. You have to set up special courts to deal with these people. Even most respected people who come here to Goa sometimes indulge with drugs. I think we should definitely take care of illegal foreigners. Illegal business हे फॉरेनर येवन करतात आनी अशेंच करतच रावले जाल्यार आमकां रिस्कूय आसा. कष्ट करीत आनी सारकें जर तूं टुरिस्टांक सारकें चार्ज करीत जाल्यार हो बिझनेस दुसऱ्याच्या हातान वचपाची कांयच गरज ना. तुमी रेटूय सारकी दिवंक ना न्ही गव्हर्नमेंटान रेटूय सारकी दिवंक ना तेका लागून ते जाल्ला न्हय. आता तो म्हाका तापयता. आमचे कडेन 12 रुपया 14 रुपया पेट्रोल सवाय आसा आनी आमची रेट मुंबय पेक्षा म्हारग आसा. हे म्हायतीक सांगता. ओला कॅब म्हाका नाका आवडचो ना दिवचो ना. बट एट द सेम टायम ओला कॅबाची सर्वीस इज मोर एफिशियंट. हे लक्षांत धरा. गोंयकाराक बिझनेस दिवंक जाय हाज्या बद्दल म्हाका दोन मतां ना. टुरिस्ट इज गॉड बिकॉज इफ ही कम्स तुजें पोट भरतलें. तो आयलोच ना जाल्यार तुजें पोट खंयच्यान भरतलें. अतिथी देवो भव.
Let's take a short break. Stay tuned.